चिकोणा सरपंच संकल्प महाले आणि काही तरणाट्यांनी मिळून शुक्रारा बोगमालो दर्यांत उफेल्ल्या सुमार 16 पीओपीच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो एकठांय केल्यो। या दर्यादेगेर सुमार 400 गणपतीचे विसर्जन केल्ले। तातूंतले 16 गणपतीच्यो मुर्त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो आशिल्ल्यो। सकाळी दर्यादेगेर लोक पासयेक वतात, तांचेर लोकांचो पाय पडपाक जायना देखून तरणाट्यांक घेवन दर्यांतले उफेल्ल्यो मुर्त्यो भायर काडल्यो। तशेंच एकठांय केल्ल्यो मुर्त्यो सुरक्षीत सुवातेर व्हरून जतनाय घेवन तांचो विलो लावप जातले अशें बोगमालोचो सरपंच संकल्प महालेन सांगलें। पयलीं म्हटल्यार आमी चवथ जावपा पयलीं एक फिल्ड विजीट केल्ली, म्हटल्यार बोगमालो बिचाक विजीट केल्ली लायफ गार्डा वांगडा आनी जे इवन इलेक्ट्रिशियन आसले आमचे कडेन। आनी जाता तशी तयारी विसर्जना खातीर मोठ्या प्रमाणात आमी तयारी आमच्या पंचायती सायडींतल्यान केल्ली। तेच्या उपरांत आमी एक अपील केल्ली लोकां मदीं की फायर क्रॅकर्स कमी करपाचे, त्याच प्रमाणे पीओपीची मुर्त्योय कमी यूज करपाचे अशी एक अपील केल्ली। एक सांगपाक एक बरी गजाल दिसता, त्याच भशेन एक वायटूय गजाल आहा की 400 वयर काल बोगमाळो आमच्या बिचाचेर सुंदर अशा बिचाचेर इमर्शन जालें, म्हटल्यार विसर्जन जालें गणपतीचें। म्हटल्यार वास्को सगळ्या एरियेंतल्यान सरावंडींग ऑफ बोगमालो खुबशा एरियेंतल्यान 400 वयर गणपतीचें विसर्जन जालें। त्या मदले आयज सकाळी जेन्ना आमी थंय गेले बिचार सकाळी 7 सुमार, वांगडा म्हजे अमय सेल आसले, सचिन चौगुले अशे वेगवेगळे आमचे भुरगे वांगडा लायक मायंडेड लोक आमी थंय गेले। तेन्ना आमकां 400 प्लस गणपतींतले सुमार 16 गणपती मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरीस अशें आमकां दिसून येयले। आमी हे गणपती खंय तरी 2 दिसां भितर म्हटल्यार 1.5 दिसाचे गणपती थंय विसर्जन जाल्ल्या कारणान आमी गणपतीक आपल्या गाराणें सांगता, मनांतले सगळे गोश्टी सांगता आनी तेच्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते सकाळी वॉकिंग करता आसतना कोणाच्या पांयाक लागता आनी कितें जाता अशा प्रकारचे गजाली घडटा। ह्याच निमतान आमी बोगमाळो बिचाचेर गेल्ले आनी थंय आमकां 16 सुमार गणपती मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरीस अशें दिसून येयले। सांगपाचो एकूच उद्देश आसलो की लोकांनी येता त्या काही दिसां भितर तरी म्हटल्यार येता त्या काही वर्सां भितर तरी प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या म्हटल्यार तेचो वापर खूब कमी जाता तितलो करचो, कित्याक एक्वेटीक लायफ जी आहा ती ह्या गजालीन म्हटल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गजालीन खूब पिड्यार जाता।